प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 16 वोड 19 ते 31. कोण एक गिरेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आणि नाजूक सोणी वस्त्रां न्हेसतालो आणि दिसाच्या दिसा बरी बरी जेवणां करून दादोशी जियेतालो. आणि लाजार नावाचो एक भिकारी सगळोच चवण्यांनी बरोन ताच्या दारवंट्याशी पडून आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेले पडटा ते खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चवनां लेवतालीं. मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. एमकोंडांत आटेविटे भोगता आसतना ताणें आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजाराक पयस देखलो आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा, म्हजे चुचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब तोंड करूंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी वळवळटां. आनी अब्राहमान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटूच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण तुय तावन हांगा येवंकूय जायना. कित्याक आमचें आनी तुमचें मोदें मोटें व्हडलें पाताळ तिरायल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं प्रार्थोन मागतां. तर म्हाका 5 भाव आसात. तेय हे वळवळचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिटकावचें. पूण अब्राहमान ताका सांगलें, तांकां मोइशेस आनी प्रवादी आसात, ताचें ताणें आयकुचें. पूण ताणें परतून म्हणलें, तशें न्हय अब्राहम बापा, मेलेल्यांतलो कोणूय ताचेशी वचत जाल्यार ते जिबीत बदलतले. शेकी अब्राहम ताका सांगलें, मोइशेसाचें आनी प्रवाद्यांचें ते आयकोनात जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून ताच्यान मनांत सोत रिगचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.